नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एका खाशेल्या कार्यावळीन। आयज अशा एका टॉपिकाचेर उलोवपाचें आमी चिंतले, म्हळ्यार एक भय आमच्या मनान सगळ्यांच्या मनान आसता की बाबा आपूण डॉक्टरा कडेन वता जाल्यार खुबश्यो गोष्टी मनान आमच्या आसता की आपल्याक अशें जालें जाल्यार कितें जातलें काय असो एक विचार आसता आमच्या मनान। तुम्ही जेन्ना तुमच्या मनोरंजना खातीर आमी फिल्म पळोवपाक थिएटरान बीन वता पळय तेन्ना पयलीं एक एड येता आणि तातूर तो मुकेश जो आसा तो म्हाका दिसता भरपूर फामाद जाल्लो आसा आणि तातूर तो म्हणटा की पान गुटखा किंवा सिगरेट हे सगळे ओडपाक जायना तुका कॅन्सर जावपाक शकता। आणि गोंयांत तर सद्याक आमी जायते जाण जेन्ना आमी फ्रेंड सर्कलान बीन बसता किंवा खंयच्या एका टिट्यार बसता तेन्ना आमी पळयतात की कॅन्सरा बद्दल जायते फावटी गजाली येता आणि आमच्या गोंयांत एक भंय आसा की बाबा जायते जाणांक कॅन्सर जाला ताजे कडेन वचो नाका, ताजे कडेन म्हणजे अशे एक गजाली जाता की ताका कॅन्सर आसा। काय प्रमाणान जे आमचे सोशल मिडिया आसा ताजेर एक चुकीची माहिती पावपाची एक शक्यता आसता आमचे कडेन आणि त्या म्हायती खातीर जायते प्रश्न उपरासता की बाबा आपूण कॅन्सर जालो जाल्यार आपल्याक कितें जावं शकता काय आणि त्या भंयान आमी डॉक्टरा कडेन पयलींच वचना। आयज ह्या वेळार आमी एक इनिशिएटीव घेतली की आमकां कॅन्सरा बद्दल हो भंय लोकांच्या मनांतल्यान काडपाक जाय आणि ते खातीर आमी स्टुडियोंतल्यान भायर आयल्या आणि अशा एका व्यक्ती कडेन आसा जांच्या बद्दल आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि आमच्या बरोबर आयज आसा डॉक्टर शेखर साळकर सर। वेलकम टू द शो। तांचे बद्दल आमकां सगळ्यांक खबर आसतात, म्हळ्यार तांच्यांनी MBBS कंप्लीट केली गोवा मेडिकल कॉलेजीन, तशेंच MS टाटा मेमोरियल कॉलेजीन तांच्यांनी कंप्लीट केलें आणि फाटली म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां 1990तले ते गोंयांत कार्यरत आसा। जायते पेशंटाचेर कॅन्सर पेशंटाचेर ते उपचार करतात आणि आतां पर्यंत तांच्यांनी अरावंड 10,000 पेशंट तांच्यांनी ट्रिटमेंट केल्लो आसा आणि हो एक्सपिरियन्सूच आमकां आज खूब कितें सांगून वतलो आणि त्या खातीर आयज आमी हांगासर आसा। सर येवकार परत एकदा आणि आमचो पयलो क्वेश्चन तुमच्या खातीर सर, एज अ कॉमन मॅन म्हाज्या मनान सुद्दां कॅन्सर म्हटलें काय आमी आयकून जाणा आनी टीव्हीचेर पळोवन जाणा की कॅन्सर म्हटलें काय सगळे जाण भितात, एक सिनारियो तसो तयार जातात, एक्टर्स तयार करतात तांकां डायरेक्ट हॉस्पिटलान घालता, खुबश्यो गोश्टी जाता। कॅन्सर म्हळ्यार कितें? कॅन्सर ॲक्च्युली इज अ व्हेरी सिंपल। तुम्ही जर कॅन्सर पळयलें एक दादड सपोज एक्झाम्पल दिता, एक तुका सपोज एक मूय चावली न्ही हाताक आणि ती मूय जर चावली आनी तुवें काडून उडयली ती तरी ते दादडशें येता एक अशें सूज आमी म्हणटा पळय ती मूय चावली की, आनी ती मूय जशी तुवें काडून उडयली न्ही ओवर अ पिरियड ऑफ 24 hours 48 hours तुवें कांय न सुद्दां केलें न्ही जाल्यार तें हळू 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 ऑटोमॅटीक नॉर्मल जाता। दीस इज द रिपेर वर्क। बॉडी कशाक तुवें कितेंय असो स्टिम्युलस दिलो न्ही की ते सेल्स स्टार्ट मल्टिप्लायींग ते हीप जालें अशें, तुवें तें काडलें न्ही तिची मूय म्हणजे ताजो जो इम्पॅक्ट गेलो की मागीर ते हळू हळू रिपेर वर्क। बॉडी इज अ फॅन्टास्टीक मेकॅनिझम, इज लायक फुल्ली कॉम्प्युटरायज आनी सगळें तयारी सगळी हांगाच आसता तांची। सो कॅन्सरान कशें नॉर्मल आमचे सेल्स मल्टिप्लाय जायत आसतात, एक अमकें दीस जाले की ते सेल मरतले दुसरे सेल येतले, दीस थिंग्स कंटिन्युअस सिस्टमॅटिकली सगळें चलयल्लें आसता। सम कॉज वॉट एवर दॅट कॉज मे बी तो अजून आमी सोदतात कित्याक तो एक्झॅक्ट जाता तो कॉजा खातीर ते सेल्स जाता न्ही ते कंट्रोल जो आसा न्ही तो वता। तो मल्टिप्लाय जाता न्ही कंट्रोल गेलो की तो मल्टिप्लाय जायत उरतलो। सो ताका बाबा तो परत रिवर्साची गियरान घालपाक जाय हें विसरता तो, कित्याक तो कंट्रोल ना तुजे कडेन। सो वन्स यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, सपोज तो आतां हांगा सुरू जालो ऑर ब्रेस्टान सपोज सुरू जालो आनी ते मल्टिप्लिकेशन जायत रावलें आनी तुका तो सांगना की परत विड्रॉ कर म्हणून, ते चालू उरलें की समज तो एक सेलाचे 2 सेल जाले, दोगांचे 4 जाले, 4रांचे 8 जायना, 4रांचे 16 जातात। एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ जाता, 16चे 16 into 16। सो बाय अशें एक 27 टायम्स जालें न्ही की तो एकादी 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर सेंटीमीटर सायज नवो ट्युमर जाता। 1 सेंटीमीटर असो जालो की ताका स्वताची ब्लड सप्लाय येता, म्हणजे तो आपली एक हे म्हणजे कितें म्हणटा तशें आपलें एक रिकॉग्निशन ताका दाखोवपाक जाय आसता की आपूण एक सेपरेट तुमच्या पासून। सो तो आपले हायपॉक्सिया घेवन आपले ते ब्लड सप्लाय आपल्याक सेपरेट हाडटा, म्हणजे रक्तवाहिनी ताका जॉयंट जातात ह्यो। मागीर हळू हळू ते सेल्स तुटतात मेन हाजे कडसून आनी ते रक्तवाहिनींसून ते स्प्रेड जाता। सी कॅन्सर द पेशंट नेवर डायज ऑफ द लोकलायज थंयच्या प्रॉब्लेमा खातीर। पेशंटाक प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते थंयचे सेल्स रक्तान वता, रक्ता पासून ते डिफरंट एरियान वता आनी सेटल जाता। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्टान सुरू जालो तूं म्हणटलो 2 सेंटीमीटर ट्युमर आपल्याक आसा आनी तूं म्हणटा आपल्याक 80% वाचपाचे चान्सीस म्हणटा, कित्याक मरूंक जाय पेशंट ब्रेस्टाचो? काडली ब्रेस्ट की सुटूंक जाय न्ही तूं, जायना तशें, कित्याक तो एकदां तो 1 सेंटीमीटर पेक्षा वयर गेलो की तो रक्तांतसून खंय खंय वचूं शकता। आतां तो खंय वचूं शकता ती एनीबडीज गॅस। इट कॅन गो टू द लिवर, इट कॅन गो टू द लंग्स, इट कॅन गो टू द हार्ट,
खंय तुका म्हणजे ब्रेनाक गेलो, बोन्सांक गेलो, पोटान वचूं शकता, एनीवेर इट कॅन गो. आनी आमच्या हाजे प्रमाणे 3 आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर वेर इट गोज देन इट कॅन किल पेशंट. वन इज लिवर, वन इज लंग्स अँड वन इज ब्रेन. ह्या 3 इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरा कडेन जर ते गेले की थंय वतात, लिवरान तो पडलो, थंयसून तो मागीर आनी परत थंय ग्रो जालो, लिवराक आपलें काम करूंक दिना, ताज्या हातून अडथळे हाडटात, ताजें खाण सगळें आपूण खाता. दिस लायक अ सिंपल एक्सप्लेनेशन वीच आय एम गोईंग टू गिव यू. लिवर सेल फेलियर जालो, लंग्सान गेलो, लंग्साक थंय उदक करता, उदक जाता, तुका श्वास घेवपाक त्रास जाता, ब्रेनान गेले सेम थिंग्स हॅपन. सो दीज आर द 3 वायटल ऑर्गन्स वीच किल्स पेशंट. सपोज तो हाडांक गेलो, हार्ट वील गिव यू ओनली पेन. ब्रेस्ट कॅन्सरचो हाडाक पावलो न्ही, तातूंत तूं पेशंट मरूं शकना, बिकॉज इट कॅन ओनली फ्रॅक्चर, मॅक्झिमम फ्रॅक्चर जातलें, मागीर दुखूं शकतलो तुका. पण दीज आर द 3 ऑर्गन्स. थंय वचप म्हणसर जर आमी ताका सांबाळ्ळो. सो आमचें सगळें कशें आसता की पयलीं तो मेन ट्युमर काडपाचो, आनी मागीर सपोज सेल्स ऑलरेडी खंय गेल्या, आमकां दिसना दोळ्यांनी, आमी एक्सरे करतात, पॅट सीटी करतले, सगळें खूब कितें कितें करतले, आनी तरी जर आमकां मेळना काय, आमकां दिसता की ओके हो हांगाच आसा म्हणून. पण तरी तो जर मोर देन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आसा, देन वी टेक अ प्रिकॉशन की सपोज सेल खंय भोंवता जाल्यार ताका दिवपाक मागीर आमी ते किमोथेरपी बी दिवची पडटा. सो दीस थिंग्स लायक इट्स अ व्हेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट इज कॅन्सर. बरोबर. परत एक फावट म्हणजे एक ब्रेन, एक लंग्स आणि लिव्हर हे 3 गोष्टी सगळं डेंजर झोन म्हणून. डेंजर झोन. एक प्रश्न जो प्रत्येकाच्या तकलेन येता आसतलो तो म्हळ्यार कितलो टायम, म्हणजे एकदा समजा जालो खंयसरूय जाल्यार तो रक्तान वचपाक कितलो टायम कदाचित लागू शकता? सी 1 सेंटीमीटर जालो न्ही की ताका स्वताची सिस्टीम आसा, तयार जाता ब्लड सिस्टीम. 1 सेंटीमीटर जालो, नॉर्मली तुका 1 सेंटीमीटर तुका कळपाक डिफिकल्ट आसता. म्हणजे तुवें आतां सोबत पेशंट म्हजे कडेन आयलो 1 सेंटीमीटर घेवन, ब्रेस्टान आपले गांठ आसा, ताकाय खबर ना तो असो मेळपाक आयलो, म्हाका आपल्याक कॅन्सर आसा सांग, आनी हांवें एग्जामीन केलें ताका, आय मे नॉट फील, म्हाका दिसलें कांय ना म्हणून. दॅट्स वाय इन्वेस्टिगेशन्स आर इम्पॉर्टंट इन कॅन्सर. सी नेगेटीव येवप हॅज गॉट मोर व्हॅल्यू. म्हणजे आमकां कळटा की ॲटलिस्ट कांय ना ताका. हांव सांगतलो ना म्हणून, त्या पेक्षा हांवें सांगलें ना म्हणून, आनी सोनोग्राफी केली किंवा मॅमोग्राफी केली आनी तांणी सांगलें की आपल्याक कांय मेळना, दॅट मीन्स चान्सीस आर दॅट देर इज नथींग इज देर. आनी कितें आसाल तें इट शूड बी अरावंड 1-2 मिलीमीटर आसूं शकता, वीच ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आमी जर फॉलोअप सारको करत जाल्यार वी कॅन पिक अप इन अ फास्टर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इट इज नॉट ओनली डॉक्टर. पयलींच्या म्हणजे पिक्चरांनी हें सगळें वाट लायिल्लें आहा, कळ्ळें न्ही. पिक्चरान ते कितें दाखयता, अस्त तुका लाड पळयता म्हणटा तूं जालो, ऑपरेशन केलें, सक्सेसफूल जालें. दीस थिंग्स डोंट हॅपन एक्चुअली इन लायफ. एक्चुअली इन लायफ इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सगळें आसता. सो डॉक्टर हॅज टू टेक इट्स कॉल की बाबा केन्ना तपास करपाचें, केन्ना न्हय करपाचें, केन्ना खंयची इन्वेस्टिगेशन करपाची. सो ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स एक्सपर्टीज. सो एक क्वेश्चन हांगासर येता तो म्हळ्यार हांव येताना तकलेन विचार करतलो की तुमी म्हळ्यार की तें इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा. कांय गोश्टी आसा की कोण कशे तरेचें इन्वेस्टिगेशन करता. जायते फावटी आमी खंयच्या एका हॉस्पिटलान वयता आनी थंय आमी इन्वेस्टिगेशन म्हणजे कितें तरी आमची ट्रिटमेंट करता, मागीर सांगता की कॅन्सर ना म्हणून, पूण कांय तेंपा नंतर कळटा की ताका खरेंच थंयसर कॅन्सर आशिल्लो. ह्या टायमार तुमी कशें पळयता ह्या गोश्टीक? आमचे सद्या एक्चुअली एक कशें आहा, दोतोर ऑल्सो हॅज टू बी नाव गिवन द लेटेस्ट नॉलेजीस. कित्याक तुमी शिकिल्ले आसता पयलींचे नवें कितें कितें येत आसता. सो डॉक्टर्स ऑल्सो नीड टू अपग्रेड दॅट नॉलेज. आमी हालीं खुबदां पळयतात न्ही की पेशंट येतात बिकॉज ऑफ आमचे अवेरनेस. आमी इतके उलयतात, बडबड आसतात, तुमीय बडबडटात, तुमी ते पेपरवाले बरयतात, कितें बरयतात, कॅन्सराचें इतकें बरयल्लें आसा. दॅर इज अ लॉट ऑफ अवेरनेस हॅज कम. म्हणजे हांव जेन्ना आयिल्लो 30 years बॅक, आय वॉज प्रॅक्टिसींग, दॅट टायम कॅन्सर वॉज हार्डली अशें कोण उलयनाशिल्ले. आयज एटलीस्ट पीपल टॉक अबावट कॅन्सर. पीपल म्हणजे आर्टिकल्स येता, तुमी टीव्हीचेर शो करतात आनी कितें हाजेर बरें आसता. सो दॅर इज कंटिन्युअस सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज गोईंग ऑन कॅन्सर. सो लोकांक अवेरनेस आसा. बट वी आर सीइंग स्टील पेशंट येतात एक एकदां सिम्पटम घेवन आनी आमकां दोतोरांक ते डायग्नोज करपाक टायम वता. तूं येता म्हणलें न्ही की तो येता तो थोडी इन्वेस्टिगेशन केलें. सो यू हॅव टू कम टू द रायट डॉक्टर टू टेक अ रायट दीस. आनी तो केन्ना येवपाचो, म्हणजे कित्याक तुका सपोज सिम्पटम्स आतां कितें आहा, कित्याक म्हणून येतलो दोतोरा कडेन तो. वन इज यू कॅन कम एज अ स्क्रिनींग. स्क्रिनींग म्हणजे कितें, तूं बरो आसा बट तुका आपल्याक दिसता की आपल्याक दर वर्सा आपणें एक टेस्ट करची आनी पळोवचें की आपण आसा म्हणून. देन यू हॅव सेपरेट टेस्ट. पूण त्याला इतक्यो टेस्ट असतात न्ही की तुवें खंय तरी तूं चुकपाचे चान्सीस असताच. मोस्ट ऑफ द कॅन्सर आमी आयडेंटिफाय इजिली करूं शकतात. म्हणजे लायक मॅमोग्राफी केली की आमकां कळ्ळें की बाबा ब्रेस्टान तुजें कांय ना. पण आयज ना म्हणून तें फाल्यां ना अशें ना. आमच्या पेशंटाचें कशें जाता की
दोतोर म्हणटा आपणें केल्लो 2 वर्सां फाटीं काय 4 वर्सां फाटीं म्हणपा लागलो मॅमोग्राफी केल्ली तुवें सांगिल्लें कांय ना म्हणून आतां आपल्याक गांठ आयली ती कशी आयली. अरे 4 वर्सां फाटींची आनी आतांची बॉडी इज अ डायनॅमीक स्ट्रक्चर. आयज तुका हार्ट अटॅक येवना म्हणून आनीक 2 वरांनी तुका येवं शकता न्ही. आमी ECG कितके फावट आमी सांगले ECG इज नॉट द बेस्ट म्हणटा आमी. ECG केल्ले घरा गेल्ले पेशंट अटॅक घेवन आयिल्ले आसा. तशेंच आमचें कशें आहा एकदां तुवें मॅमोग्राफी केली की यू हॅव टू दोतोरा कडेन कॉन्स्टंट फॉलोअप करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो इश्यू लोक सदांच विसरतात. एकदां केलें म्हणजे सोंपलें अशें न्ही. बट इज अ डायनॅमीक चेंजीस जायत असतात, नवीन नवीन कितें कितें जायत असतात. सो यू हॅव टू डू एटलीस्ट 1 इयरली, इफ नॉट 2 इयरली, एटलीस्ट 2 वर्सांनी एकदां तरी कितें तरी चेंजीस जावं शकता. सो हें इज अ नॉर्मल थिंग वॉट वी आर टेलिंग पेशंट. तुका कितें सिमटम्स आहा त्या प्रमाणे आमी इन्वेस्टिगेशन करतात. सिमटम्स इन द सेन्स कशें म्हणजे आतां कशें तूं आतां हांवें सांगलें एक तुका स्क्रिनींग म्हणजे कितें की तुका कांय त्रास ना तरी आसतना तूं येता देन वी हॅव सम पॅकेजीस वीच वी डू रेग्युलरली. आतां तातूंत तुका खंयचे सोबत नवीनूच कितें कॅन्सर जालो जाल्यार तो मिस जावं शकता. लायक आमी एक्सरे चॅस्ट करतात नॉर्मल हातून. तुका लंग कॅन्सर आहा, लंग कॅन्सर कॅनॉट बी डायग्नोज बाय एक्सरे चॅस्ट. इट रिक्वायर्स अ CT स्कॅन. प्रत्येकाची तूं CT स्कॅन आमी पॅकेजीन घालूं शकना. CT स्कॅन इट सेल्फ कॉस्ट 6-7 हजार रुपया तुका. सो पण तूं सपोज आयलो की तूं सिगरेट स्मोकर, तुका रगतान थुकी पडटा, देन हांव तुका चॅस्ट एक्सरे हांव तुका म्हणटा तूं CT स्कॅन कर म्हणून. बिकॉज चान्सीस दॅट दीस पेशंट हॅविंग सम प्रॉब्लेम इज हाय. कोण सिगरेट ओडना केन्ना, ताका खोकलेचे त्रास ना कांयच ना, ताका हांवें CT स्कॅन सांगप म्हणजे मातशें इट इज सी फायनली इट इज मनी न्ही. एक्झॅक्टली. सो तूं वगीच कितें सांगूं शकना बाबा हें सांगा. मागीर पेशंटाक विचार आपलें कित्याक वगीच CT स्कॅन केलें. सो सिमटम्स आर इम्पॉर्टंट. आतां सिमटम्स म्हणजे कितें, सिमटम्स आर सेम एज बाकीचे. तूं म्हणटलो आतां बरें अरे हें आपल्याकूय जाता, हें आपल्याकूय जाता. फॉर एक्झाम्पल तो आवाज बसलो तुजो, ओके. नॉर्मल टिचराचो आवाज बी कितकेदा बसतात म्हणजे कॅन्सर जालो अशें म्हणून येता ना न्ही. पण आवाज बसलो, इम्प्रूव जायना. टिचरांचें कशें आवाज बसलो मातशें तोंड बंद दवरलें थोडे दीस की हळू तो रिकवर जाता. गायक आसता केन्ना केन्ना चड तार सप्तकान म्हणटा की तांचो आवाज बसता. नॉर्मल तुका लॅरिंजायटीस जालें की आवाज बसूं शकता. रेस्ट घेतली एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी मॅक्झिमम एक 2-3 आठवड्यांनी इट शूड इम्प्रूव. पण तुजो आवाज बसला तसोच आसा, नॉट इम्प्रुवींग, हळू हळू चड जाता, दॅट मिन्स वी आर सस्पेक्टींग समथींग इज रॉंग. आतां आवाज बसप पळय, आवाज बसलो न्ही दॅट कॅन्सर नीड नॉट बी इन द आवाजाच्या बॉक्सान, इट कॅन बी इन द लंग्स. बिकॉज दी सप्लाय जी आसता न्ही त्या हाजी ती कम्स फ्रॉम द लेफ्ट सायड ऑफ द लंग्साक हूक करून येता वयर ब्रांकसाक. सो आमी 2 टेस्टी करतात आवाज बसलो जाल्यार. एक आमी पयलीं पळयतात भितर, सपोज वोकल कॉर्ड नॉर्मल दिसलें पण एक हालना, एक हालता, दॅट मिन्स दॅट सायड पॅरालिसीस जाल्यो. तो कित्याक पॅरालिसीस जालो जाल्यार हांगा आसूं शकता. लॉट ऑफ द पेशंटाक फीट येता कळ्ळें न्ही. आनी आमी CT ब्रेन करता, MRI करतात. MRI करतकच कळटा की ताका लंग्सान कॅन्सर आहा वीच हॅज गॉन टू द ब्रेन. व्हेरी कॉमन फेनॉमेना सारको. सो दीस टायप ऑफ थिंग्स ऑल्सो डू हॅपन. सो तुका सिमटम्स जाता नॉर्मल कॉमन आमी कॉशन म्हणटात. कॉशन म्हणजे कितें, CAUTN आमी कॉशन आसता. कॉशनान तुका पयलीं म्हणजे तुका खंयी तुका गांठ मेळ्ळी म्हणजे तुका सपोज गांठ आसा एनीवेर गांठ आहा न्ही, तूं पयलीं दोतोरा कडेन वचूंक जाय. प्लीज डोंट गो टू डॉक्टर गुगल. तूं आतां डॉक्टर गुगल म्हण आसा. तूं आतां सगळीं जाणां शिकिल्ले शिक्षणाचो गैरफायदो म्हणटा हांव ताका. गेले आपल्याक हे अशें आतां मागीर गुगल सांगतालो तुका हें जातलें हें जातलें हें जातलें 90% ऑफ टायम दीस इज बिनायन म्हणटाले. तूं 10% चिंतात आपूण म्हणटालो 90%. सी तुका गांठ खंय आसप न्ही 90% ती सादी आसतली, 10% ती कॅन्सराची आसूं शकता. पण ते 10 आयडेंटिफाय जर करतलो न्ही, आयदर यू रिक्वायर अ व्हेरी एक्सपर्ट डॉक्टर हू कॅन से दॅट दीस इज अ प्रॉब्लेमॅटीक पेशंट, ऑर यू हॅव टू इन्वेस्टिगेट ऑल 100 टू फायंड दोज 10 पीपल. 90 जाण कितें म्हणटाले अरे आमची ओगीच केली म्हणून सगळें इन्वेस्टिगेशन. पण ते 10 जाणांक जर तूं वाचयतलो जाल्यार हांचे सगळ्यांचें ट्रिटमेंट करप गरजेचें आसता. सो दॅट्स वाय समटायम्स यू लिटल बीट ओवर इन्वेस्टिगेशन जावं शकता. दॅट इज बिकॉज यू आर नॉट शुअर कशें आहा तें. देन तुका संडास जाता, नॉर्मल संडास जाता, तुका सकाळी संडास टायमार जाता, रेगुलर चलता तुजें. हळू तुका दिसता की रगत पडटा. ती रगत पडप 90% इज पायल्स, पण ते 10% जे आहा ते कॅन्सर आसूं शकता. आनी टायम एंड अगेन वी हॅव मिस्ड. लोकांनी ऑपरेशनां केल्लीं आहा पायल्साची आनी वयर कॅन्सर आहा. पायल्साचें ऑपरेशन करतकच तरी तें बंद जायना म्हणून मागीर इन्वेस्टिगेशन करता जाल्यार वयर आसा. सो
ते तुझे अंडरस्टँड जावपा बाबा हें आसूं शकता हाका हें जर खबर आसत दोतोराक जाल्यार तो तशें स्टेप घेवन पयलीं तें इन्वेस्टिगेशन कर. तें ना जाल्यार आपूण तुजे पायल्साचें करता किंवा ते सारके बोर्ड घालून एग्जामीन कर. हें सगळें करप इम्पॉर्टंट आसता. मागीर तुका अशें दिसता की संडास तुका पयलीं नॉर्मल जातालो. आतां तुका दिसता की ना आपल्याक संक सुमार तूं ओडटालो संडासान वतालो आतां वचून 4 वचचें पडटा. घाईघाईन वचचें पडटा. एक 2-3 दीस अशें मोडची पडटा म्हणजे रगत पडटा शेमट पडटा असो. मागीर हळूहळू 2 दिसांनी संडास बंद जाता घट जाता. म्हणजे तुजें जे सिस्टीम आहा न्हय ती चेंज जाली. म्हणजे इज देर एनी चेंज इन युअर सिस्टीम न्हय आनी ती जर रेक्टिफाय जायना इट कॅन बी सिंपल इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आसूं शकता. पण फर्स्ट थिंग यू हॅव टू रूल आउट इज कॅन्सर. सी दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सिम्पटम्स आर सेम. नेक्स्ट तुका हांव सांगता सिम्पटम. तूं जेवण पयलें तुका नाकाशें दिसता. थोडेशें खाल्लें पोट भरिल्लें अशें दिसता. हें सादें अल्सरांनी जाता. खुबशे जाण म्हणटाले म्हाकाय कॅन्सर आहा म्हणून. पूण सपोज तें बरें दिसना तुका तुवें एंटासीड घेतल्यो हें घेतली बाबा तुका दिसता की ना अजून पर्यंत आपल्याक बरें दिसना. वेट कमी जालो संडास घट जालो. देन वी सस्पेक्ट देर इज सम प्रॉब्लेम इन द स्टमक. इट मे नॉट बी सिंपल एसिडिटी ऑर सिंपल सादो अल्सर आसूं शकना. कित्याक सादो अल्सर आसलो न्हय तुवें त्यो गुळयो घेतल्यो न्हय ड्रॅगो बिगो कितें एंटोपराझोल बी घेतल्यो रोखडें तुका 4-5 दिसांनी यू वील फील बेटर. पण यू आर नॉट फिलींग बेटर एंड देन यू नीड टू इन्वेस्टिगेशन. आनी हात लायलो न्हय पोटाक तुका कांय कळपाचें ना बिकॉज पोटान भितर आसता तें. तुवें सोनोग्राफी केली सुद्दां समटायम्स यू कॅन मिस. यू नीड अ CT स्कॅन यू नीड अ एंडोस्कोपी. ऑल दीस थिंग्स इन्वेस्टिगेशन तुका करची पडटली टू जस्ट टू फायंड आउट. देन यू हॅव गॉट आंगार धवे जावप बायलांक कळ्ळें न्हय. म्हयनो इरेग्युलरिटी जावप. 2 म्हयन्याच्या मदीं परत म्हयनो येवप. सपोज म्हयनो बंद जालो सारको परत 1-2 वर्सांनी परत चालू जावप. दीस आर इम्पॉर्टंट. दीस मे बी सिंपल DUB आसूं शकता म्हणजे डिसफंक्शनल युट्रायन ब्लिडींग आमी म्हणटा. पण कॅन्सरूय आसूं शकता बिकॉज DUB तुका जालें न्हय आनी तुवें जर ट्रिटमेंट सुद्दां घेवना न्हय तुका कांय जावचें ना. बट सपोज तो कॅन्सर आसा आनी तुवें जर डिले केलो ताका वॉट इज द ऑपरेबल वॉट इज बरें तूं क्युअर जावंक शकता तर तूं हाता भायर पावूंक शकता. थंयसर टायम लिमिटूय परत सो नॉर्मली आमी कितें म्हणटा की अरावंड 3 to 4 weeks. आतां तोंडान अल्सर आसलो तुका कितकेशे आमी सादे अल्सर आसता न्ही पण 3 आठवड्यांनी तो बरो जायना वाडत गेलो तुजे सिम्पटम्स सगळ्यो वाडत गेल्यो तुका दिसना की बाबा हे आपलें सारकें जायना देन यू नीड टू इन्वेस्टिगेट थरली सारकें. आनी आमी कितें करता एक इन्वेस्टिगेशन करता एक करना कित्याक पेशंटाक सेवींग करपाक. म्हणून तूं सगळें व्हडल्या हॉस्पिटलान पावले कितें करता ते रन ऑल इन्वेस्टिगेशन चल सगळें केलें मागीर खंय तुका चुकता तें कळटा. तूं एक करून गेलो न्हय हें कर मागीर हें कर मागीर हें कर देन यू मे मिस समथींग. सो दॅट्स वाय टोटल सारको केअर घेतलो न्हय तूं जाल्यार तें सारकें इन्वेस्टिगेशन करप गरजेचें आसता. ओके तशेंच म्हळ्यार म्हाका तुमी उलयले तेन्ना एक लक्षांत आयलें की जायते फावट आमी पळयता की कॅन्सर पेशंट जे आसात ते एकदम मरण बीन पावतात. कदाचित अशें डिले केल्ल्या आसूं येत बीन अशे खुबशे पेशंट आसूं येतात कारण तांकां दिसता की ना आपल्याक दुसरें कितें तरी जालां आपूण कॅन्सर जावंक ना ते खातीर उरून बीन केसी वाडोवंक शकता. तशें सी पिपल कशें आहा लोकांक थोड्यांक भयानूच येना दोतोरा कडेन स्पेशली बायलां आसा न्हय तांकां खबर आसा नॉर्मल गाठ तुका 6 म्हयने आसता 6 म्हयने तरी ती दोतोरा कडेन येना. आतां मातशी बेगीन येता की 2 म्हयने जाले बी अशें म्हण सांगतात. नॉर्मली ती म्हणटात ना 6 म्हयने जाली गाठ आसा आपल्याक आनी ती येना कित्याक येवं ना गे ना म्हणटा खंयचे शिरगांवची जात्रा आसा खंयचे कोणाचें लग्न आहा कोणाचे साखरपुडे आहा म्हणजे एक्चुअली दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन द शिरगांवची जात्रा पण ताका एक मनान भितरसून भंय आहा दोतोरा कडेन गेलो आनी ताणें सांगलें फाल्यां हे टेस्ट कर आनी फाल्यां कॅन्सर आयल्यार मागीर कितें ह्या भयानूच ती येना. बट दे डोंट अंडरस्टँड त्या भयान तूं बेगीन जर डायग्नोज जाल्यार तूं बेगीन बरें जावंक शकता. सी कॅन्सराचें यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट आय एम टॉकिंग नाव. इफ यू कम अर्ली तूं टोटल बरो जावंक शकता. पयलींचे भशेन दीस ना आतां की कॅन्सर म्हणजे मेलो हे तुवें ते दीस गेले सगळे. नाव वी वॉन्ट टू मेक कॅन्सर इन टू अ क्रॉनीक डिसीज. क्रॉनीक डिसीज म्हणजे कितें तुका आतां प्रेशर आयलो तुका सांगलें दोतोरान तुका प्रेशर आहा ह्यो गुळयो घेवंक जाय तुका भंय दिसता आं ओके म्हाका प्रेशराचे गुळयो घेवया म्हणटलो. साखर आहा ओके साखरेचे घेवया बट दे आर देर वीथ युअर लायफ टायम उरले तुवें ती दुयेंसां. तुका साखर जालें न्हय ते लायफ टायम उरलें प्रेशर जालें लायफ टायम उरलें. सो दे आर कॉल्ड एज नाव क्रॉनीक डिसीज म्हणजे यू लीव वीथ द डिसीज म्हणजे तुवें जगपाचें डिसीज घेवनूच जगपाचें नॉर्मल. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट वीच नाव वी आर ट्रायंग टू पूट इन अ कॅन्सर.
म्हणजे कॅन्सर तुका जालो म्हणजे ते मरण हें तूं आतां विसरून जा. कॅन्सर आय विल लीव विथ द कॅन्सर. आतां ब्रेस्ट कॅन्सर आमचे कडेन आयज आयिल्ल्यो कितकीशींच आयज आयिल्ली बायलां कळ्ळें न्ही. एवरीबडी हॅज कंप्लिटेड 10 वर्सां 15 वर्सां आनी दे आर लिवींग. तांकां कॅन्सर ना आतां पूण दे नो दॅट दे हॅड कॅन्सर आनी दे आर आउट ऑफ इट नाव. नवी हा कन्सेप्ट की यू लीव विथ इट. कॅन्सर आसूनय तुका तो तुका त्रास करना. दॅर इज अ कॅन्सर वीच इज स्टेबल डिसीज. तूं गुळयो घेत राव तो कॅन्सर चालू उरतलो. फॉर एग्जाम्पल लंग कॅन्सर. लंग कॅन्सर आमकां पयलीं न्हय 6 म्हयने कोण जगनाशिल्लो. आयज गुळयो आयिल्ल्यो आहा बऱ्यो तुवें दिल्यो न्हय तो कॅन्सर आसा थंय पूण तो तुका त्रास करना. 2 वर्सां 3 वर्सां तूं त्यो गुळयो घेवन हळू हळू तें टायम काडपाचो. सो दीस इज अ कन्सेप्ट वीच इज कमींग. ते तुवें भिवून उपयोग ना. यू हॅव टू कम अर्ली. तूं बेगीन जर स्टेज 1 आयलो तुजे बरें जावपाचे चान्सीस आर 90% एंड अबाव. तूं सेकंड स्टेजीन आयलो इट युअर चान्सीस आर 80% एंड अबाव. स्टेज 1 and 2 आमी अर्ली कॅन्सर म्हणटात म्हणजे बेगीन कॅन्सर आनी हातून तुका 80% पेक्षा वयर. सी एनीथींग मोर दॅन 80% सर्वायवल न्हय इज एज गूड एज अ डायबिटीज. ओके ओके. तुका फाल्यां डायबिटीज जाली न्हय युअर चान्स ऑफ 20 years लिविंग इज 80% ओनली. ओवर अ पिरियड ऑफ 15-20 years 20 people will out of 100 with diabetes will die because of heart attack, because of some vascular problem, because of so many things. CVA जावं शकता. पण ते डायबिटीसाक कोण भियेना कित्याक ते नेवर थॉट दॅट इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज. एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज. तूं सारकी काळजी घेना ती सगळी वेसल घट जावन तुका जाता प्रॉब्लेमां. कॅन्सरानूय ऑल्सो 80%च. सो तुका डायबिटीज जावप आनी कॅन्सर जावप हातूंत कांय व्हडलो फरक ना. स्टेज 2 वयर पावले न्ही दॅन इज अ प्रॉब्लेम. दॅन यू आर सडनली 50%चेर पावले. 3 पावलो की तूं 50% पावलो. 4 पावलो की यू आर टू लकी टू सर्वायव. दीस इज द इम्पॉर्टन्स. सो यू कम अर्ली वी कॅन ट्रीट यू. फायनली देवानूच तुका बरें करपाचें पूण आमी ट्रिटमेंट तुका बरो दिवं शकता. कमी खर्चान जाता तो ट्रिटमेंट. यू विल स्पेंड लेस मनी. इफ यू कम इन लेट स्टेज यू विल स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ म्हणजे कोट्यांनी तूं खर्च करतलो आनी तुका लायफ मेळटलें 1 वर्स 1.5 वर्स. दॅट्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू कम अर्ली. सो एक गोष्ट म्हाका दिसता सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की भंय हो मनांतलो काडून उडोवपाक जाय. आनी भंय तुमकां दिसता की आपल्याक बाबा खंयसर गांठ आयल्या कितें आसा जाल्यार डॉक्टरा कडेन येवन कितें आसा तुमी येवन हांगासर फक्त चॅक करतले. जर खरेंच जर अशें कितें आसा जाल्यार तुमकां बेगेंतल्या बेगीन मेडिसिन्स घेवपाक मेळटली. लेट जावपाचें आसा तर बेगीन जालें जाल्यार चड बरें जातलें तें तुमकां कळटलें तरी. बट डॉक्टर आमी आतां गोंयान कॅन्सरचे पेशंट्स पळयतात. आमी दिसान दीस उलयता अरे खूब जाणांक वाडलेलो आसा मरे. एक आमकां कॉमन प्रश्न फ्रेंड्स उलयतना आमी आयकपाक येता. रेशियो सद्याचो कसो कितें आसा म्हणजे कितें आसा गोंयान आनी पूर्ण भारतान. See, all over the world, cancer is not rising dramatically. ओके. So fast वाढना कॅन्सर. पण देर आर चेंजीस ऑकरिंग. म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर एक वेळ सामको कमी आशिल्लो तो ब्रेस्ट कॅन्सर वाडलो. सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाच्या तोंडाचो जो कॅन्सर आशिल्लो तो सामको वयर आशिल्लो तो आतां सकयल जालो. ओवरऑल नंबर तुका सेम उरता. मातशें वयर सकयल वाडटा. ते एक्चुली ब्रेस्ट कॅन्सर वाडला पळय ताज्या खातीर सगळ्यांक दिसता की कॅन्सर वाडलो म्हणून. एक्चुली बाकीचे सगळे कॅन्सर आर ऑन द डावन. स्टमक कॅन्सर कमी जालो. आमचो इंटेस्टायनल कॅन्सर इज मातसो आसा तसो आहा. लंग कॅन्सर इज लिटल बीट अप एंड डावन. पण ओवरऑल सगळी कडेन घेतले जाल्यार देर इज 6% to 10% मातसो एक कॅन्सर हे नॉर्मली वाडटलेच. बिकॉज तुजें लायफ स्पॅन वाडटा. म्हणजे आता 19 तुम्ही 1970 आमी जेन्ना स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्ना आमचे एवरेज लायफ स्पॅन ऑफ बायलेचे आशिल्ले 45 years. 45 years म्हणजे 45 एवरेज बायल जगताली वर्सांत फक्त. टुडे इट हॅज बिकम 67. दादल्यांचे 48 आशिल्ले ते पावले 75चेर. ही जी 20 वर्सां वाडली न्हय लायफाची ती कितें जातलें. तुका दुयेंसां जातली न्हय. हाव यूल रिमेन हेल्दी. तूं सारकें खाल्लें जाल्यार तूं सारको उरतलो. तूं तें करना. तूं सगळें नाका जालें तें सगळें तुका जाय आनी म्हणटलो आपूण बरोय उरूंक जाय कशें जातलें. सो तें एडिशनल जी तुका मेळटा लायफ इज ऑन द लेटर पार्ट ऑफ युअर लायफ. सो तुका डायबिटीज हायपरटेन्शन कॅन्सर दीज आर अ पार्ट. तूं 100 वर्सां जर जगलो न्हय 100 वर्सां जर सगळे दादले जगले जाल्यार 100 जाणांकूय प्रॉस्टेट कॅन्सर जातलो. ओके ओके. 100 वर्सां जगले जाल्यार. तूं 100 वर्सां जगना म्हूण तूं सुट्टा कॅकिता भितरचो. पण इफ एवरीबडी सर्वायव्स टील 100 years ऑल 100 विल गेट प्रोस्टेट कॅन्सर. बिकॉज एज वाडली तशी ते प्रॉब्लेम जातात सुरू. ओके ओके. सो दॅट्स वाय तूं ते पयलीं पासून आतां पर्यंत जशें तुजें लायफ स्पॅन वाडलें तशेंच कॅन्सर रेट वील इनक्रीज.
पण देर आर लिटल बीट चेंजीस ऑकरिंग बिकॉज ऑफ लायफस्टायल चेंज. म्हणजे ओवरऑल तुजी सगळी सिस्टमूच चेंज जाले. पयलीं आमी नुस्तें खाताले बरोबर, भाज्यो खाताले, भाज्यो कमी कमी जाल्या. नुस्त्याच्या वाट्याचें ते सगळें नाका जाल्लें प्रोसेस्ड मीट म्हण येता, डब्यांचें तूं खावंक वता सगळें. सो डिफरंट टायप्स ऑफ चेंजीस, चीज आनी बटर आनी ते मागीर सगळें हॅमबर्गर आनी हें आनी तें जंक फूड वता, पेप्सी कोला हे सगळें चालू उरता तुमचें. सो भुरग्यांक म्हणजे एक्चुअली वी आर ट्रायंग टू गो टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न आमचे कडेन येवंक सोदतात, ते वेजिटेबल्स खावंक सोदतात. आमी पावल्यात तांचेर ती मटणां खावपाक आनी हाचेर. सो कशें जातलें? सो वी हॅव टू हॅव अ रेगुलर डायट, मॉडरेट डायट इन एवरीथींग. स्टे अवे फ्रॉम युअर स्मोकिंग, अल्कोहोल. हे दीज आर द मेन कॉजीस वीच आमकां खबर आहा की ह्या खातीर जावंक शकता. ते पासून पयस रावपाचें. आनी गूड एक्सरसायज आनी ऑल दीस थिंग्स, व्हेरी सिंपल थिंग्स वी कॅन कीप यू हेल्दी. म्हाका दिसता हे क्वेश्चन आशिल्ले जे प्रत्येकाच्या मनान आसले आनी ते खरेंच म्हाज्या सुद्दां मनान आशिल्ले क्वेश्चन जे सर तुमी स्टार्टींग पासून जो सिंपल वेन जो एक्सप्लेन केला. बट एक क्वेश्चन आशिल्लो जो आमी फुडल्या एपिसोडाक तुमकां विचारपाक सोदतालो की म्हणजे आमी जेन्ना किमो दिता तो कितें आसा. एंड आनी एक जर क्वेश्चन जर आमी विचारपाचें जाल्यार मणिपाल कॉम्प्रिहेन्सीव ऑन्कोलॉजी सेंटर जे आसा तातूंत कितें आसा, म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सीव कॅन्सर म्हळ्यार कितें, हाचे कॉन्सेप्ट कितें, हाचे बद्दल जाणून घेवया. पूण ह्या एपिसोडाक सद्या आमी हांगासरूच थांबयतात आनी फुडल्या एपिसोडाक ह्यो दोनूय गोश्टी म्हळ्यार जे कॅन्सर्स आसात आनी तातूंत जे आमी किमो दिता म्हळ्यार कितें एक्चुअली जाता आनी हेजो क्वेश्चन आसा कॉम्प्रिहेन्सीव कॅन्सर जो आसा तातूंत कितें आसा हें जाणून घेवया. सर देव बरें करूं. आमच्या ह्या एपिसोडान तुमी खरेंच आयज खूब मोलादीक अशी म्हायती दिली. म्हाका दिसता हो भंय तुमच्या मनांतल्यान नक्की गेला आसतलो की कॅन्सर म्हटलें की आमी फाटीं रावतात, फुडें येवन चॅकअपाक येवपाक जाय. हो भंय नक्की गेला आसतलो. परत मेळुया फुडल्या एपिसोडान. तो पर्यंत देव बरें करूं.